कुडचिरे वाठारांत जावपी प्रकल्प निमणे रद्द जातलो। कुडचिरेंतल्या लोकांचे भावनेचो आदर करून नियोजित प्रकल्प रद्द करतले अशें उत्तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां। बुधवारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ही म्हायती दिवन आपुणूय लोकां वांगडा आसा अशें स्पश्ट केलें। कुडचिरे गांवांतल्या 12 जण देवस्थान वाठारांत सरकाराच्या कोयर वेवस्थापन महामंडळा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो। 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादीतय केल्या। कन्स्ट्रक्शन आनी डेब्रिस प्रकल्प उबारतले असो दावो सरकारान केलो, जाल्यार सरकार गांवांत कोयर प्रकल्प हाडटा असो लोकांनी आरोप करून ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो। शिंदळकी वेवसाय हो ट्रान्सनॅशनल विषय जावन आसा। ताका लागून शिंदळकी वेवसाय आटपांत हाडपा खातीर गोंयचे शिमेवेली राज्य आनी आंतरराष्ट्रीय समन्वयाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। शिंदळकी वेवसायाचेर आळाबंद हाडपा खातीर राजधानी पणजेंत आयोजीत केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचें उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकीं जालें। आखे मडगांव 3 जाणांनी पिस्तूल दाखोवन एकल्याक धमकोवपाचो यत्न केल्लो। खरेपणी हो अपहरणाचो कट आशिल्लो, पूण कुणाल रायकार आनी अपहरण करपाक आयिल्ल्या 3 जाणां मदीं झगडी जाल्ल्यान लोक जमले। ताका लागून दुबावितांनी घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो आनी तांचो अपहरणाचो डाव फसलो। आखे मडगांवांत 3 जाणांनी कुणाल रायकार हाका पिस्तूल दाखोवन धमकावपाचो यत्न केलो। सकाळ फुडें घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। कुणाल रायकर आपल्या भुरग्याक बुधवारा सकाळी स्कुलान सोडून घरा वतालो तेन्ना वाटेर 3 अनवळखी मनशांनी ताची गाडी आडयली। दुबावितांनी रायकाराक पिस्तूल दाखोवन ताका धमकोवपाचो यत्न केलो, पूण तांचे मदीं झगडी जाल्ल्यान थळावे लोक थंय रोखडेच एकठांय जाल्ल्यान ते तिगूय दुबावितांनी थंयच्यान पळ काडलो। दिवचल आनी दोडामार्ग वाठारांत फ्लॅट दिवपाचे हायस दाखोवन लोकांची फटवणूक करपी होणा सत्तरीच्या विदिशा गावडे आनी विजयनाथ गावडे हांचे कडल्यान वाळपय पुलिसांनी 43 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्ती जप्त केल्यो। म्हापशेच्या ICI बँकेत ह्यो भांगरा वस्ती घाणाक दवरून दुबावितांनी 33 लाख रुपया रीण घेतिल्ले। ह्यो भांगरा वस्ती पुलिसांनी ICI बँकेच्या म्हापशे आनी धुळेर फांट्यांतल्यान जप्त केल्यात। आपेवाळ प्रियोरच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात अजीत सतरकाराक अटक। मुखेल दुबावीत पूजा नायकाक 4 दिसांची पुलीस बंदखण। पूजा आनी तिच्या घोवाचे बँक खाती सील करून गाडी लेगीत जप्त केली। तरणाट्यांनी अशा प्रकारच्या हायसाक बळी पडचे न्हय, दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंताचे आवाहन।
मिनाचे येरादारीचो मुद्दो तापिल्लो आसतनाच पिळगांवच्या लोकांनी मंगळारा राती मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले. अचकीत रस्त्याचेर देविल्ल्या लोकां वांगडा पिळगांवची सरपंच लेगीत आशिल्ली. एसओपी पाळी नासतना पिळगांव सारमानस रस्त्यावयल्यान मिनाची येरादारी चलता अशी लोकांची कागाळ आसा. दिवचलचे वेदांता मिना वयल्यान मायनी वयल्यान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी चालू आसा. उसगांव तिस्कार ओमनी कारीचो स्वयं अपघात जालो. ओमनी कार वाळपयच्या फोणेच्या दिकेन वताली तेन्ना कार चलोवप्याचे गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार घाळयेत पडली. ह्या अपघातान ओमनीच्या ड्रायव्हराक दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक बायपास करून मडगांव नगरपालिकेत नोकऱ्यांची जायराती काढल्या. सरकारी नोकरेत पारदर्शकता उरची म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडले. मात मडगांव नगरपालिकेत काडिल्ले पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक कुशीक दवरून भायले भायर प्रसिद्ध केला. हाचेर प्रभाव नायक हांणी आक्षेप घेतला. नोकरेक पात्र आशिल्ल्या उमेदवाराचेर अन्याय जावचो न्हय अशें प्रभावाचें म्हणणें. राज्यात सध्या परतीच्या पावसान अचकीत हाजेरी लायिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसात. शुक्रारा सांजेर शिगांव बिंबळांत रावपी दिनेश देसायाच्या घरा फाटल्यान वीज पडिल्ल्यान बरेच लुकसाण जाल्या. फाटल्या शुक्रारा सांजे वेळार सुमार 5 वरांचेर परतीच्या पावसान बरोच नेट धरिल्लो. वीज पडिल्ल्यान उदकाची टाकी पडून फुटली. तशेंच घरांतले स्विच बॉक्स आनी हेर विजेचेर चलपी यंत्रणा धरून सुमार 1.5 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती घर मालक दिनेश देसायान दिल्या. देखून हे विशीं शेतकी खात्यान कळून लुकसाण भरपाय मेळोवपाचो यत्न आसतलो अशें घर मालकान सांगलें. पेडणे तुयेच्या सतीदेवी महालक्ष्मी देवळांतली एका अनवळख्या चोरान फंडपेटी फोडपाचो यत्न केलो. सदर सगळी घडणूक देवळांत बसयिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाल्या. संबंधीत चोरान फंडपेटयेचें लुकसाण केलें. हे विशीं देवळाच्या अध्यक्षान पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आदाराचेर दीपक कोर्ते ह्या तुयेच्या तरणाट्याक अटक केली. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा.
मांडवी आणि जुवारी न्हंयेंतल्यान कायदेशीर रेंव काडपाक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाकडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या. रेंव काडपाक कायदेशीर परवाने घेवपा खातीर फुडल्या 30 दिसांत ऑनलायन अर्ज करपाची सुचोवणी खण खात्याक दिल्या. पोर्तुगीज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ल्या फॉन्तेनस वाठारांत पर्यटकांचो उपद्रव चालूच. आता फेस्ता दो पोवोकूय थळाव्यांनी विरोध केला. बुधवारा सान तोम वाठारांतल्या थळाव्यांनी पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेराताची भेट घेवन ह्या विशीं चर्चा केली. उपाय येवजण काडपा खातीर रोखडीच सगळ्या खात्याची बसका जातली अशें रोहित सांगता. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक बायपास करून मडगांव नगरपालिकेत नोकऱ्यांची जायराती काढल्यात. सरकारी नोकरेत पारदर्शकता उरची म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडले. मात मडगांव नगरपालिकेत काडिल्ले पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक कुशीक हे पोस्ट काडिल्ल्यान प्रभाव नायकान हाचेर आक्षेप घेतला. तशेंच सायट सुपरवायझर पोस्टा खातीर कोंकणी भाशेची सक्ती करूं ना हाचे वयल्यान हे पोस्ट फिक्स आशिल्ल्याचो आरोप शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन केला. अशोक नायकाच्या अध्यक्षतेखाला आशिल्ली सध्याची भंडारी समाजाची समिती ही बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे मत जिल्लो उपनिबंधकान नोंदयला. आतिश मांद्रेकर आणि अनिश बकाल हांणी सध्याच्या समिती विरोधात उपनिबंधकाकडेन कागाळ केल्ली. अशोक नायकाच्या अध्यक्षतेखाला आशिल्ल्या सध्याच्या समितीक 2018 ते 2021 मेरेन समितीचेर रावपाचो अधिकार आशिल्लो. उपरांत 2021 वेंचणूक जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना. ताका लागून आदले समितीक भंडारी समाजाचे नेतृत्व करपाचो कसलोच अधिकार नाशिल्ल्याचें उपनिबंधकान म्हणलां. समितीची वेंचणूक बरे भशेन जावची हाचे खातीर प्रशासक नेमचो अशी सुचोवणी उपनिबंधकान दिल्या. येवपी 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर कशे तरेन दृश्टिकोन दवरून वावुरचे हे फाटभुंयेर आप कुडचडे युनिटाची बसका जाली. निर्मला नगर कुडचड्या हांगा ही बसका आशिल्ली. हे जाल्ले बसकेत स्वयंसेवकांनी सध्याच्या आप आमदाराच्या बऱ्या वावराक कसो प्रचार करचो आनी ताचेर कसो भर दिवचो आनी 2027 ह्या वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुकेक आत्मविश्वासान तोंड दिवपाक कसो भर दिवचो हे विशीं भासाभास केली.
कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर आपूण मात्तूय समाधानी ना. ह्या वास्तूचे पावित्र्य म्हणटा ते खंयच दिश्टी पडना असो निष्कर्ष टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केकरेन काडलो. सोमारा टास्क फोर्सान कला अकादमीची पळोवणी केल्ली. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो अभ्यास करपा खातीर विजय केकरेच्या अध्यक्षतेखाला नेमिल्ले समितीन सोमारा कला अकादमीची पळोवणी केली. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामात त्रुटी आसात, मात ह्यो त्रुटी सुदारपाक सारख्यो आसात अशें मत विजय केकरेन पळोवणे उपरांत उक्तायलें. दूधसागर टूर ऑपरेटर संघटनेची भेट घेवन आदलो मंत्री दीपक पावसकारान तांकां आपलो तेंको जाहीर केलो. जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर आनी वेबसायटी बद्दल टूर ऑपरेटर संघटनेच्यो मागण्यो मुख्यमंत्र्याकडेन मांडपाचें उतर आदले मंत्री दीपक पावसकारान दिलें. इंधनाचेर चलपी कदंबा ड्रायव्हरांच्या इतलोच पगार आमकां दिवचो अशी मागणी घेवन ईव्ही कदंबा बस चालकांनी गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजयाची भेट घेतली. ईव्ही कदंबा बस चालकांचो पगार वाड आनी हेर विशया वयल्यान विजयान सरकाराक धुवन काडले. गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्थेच्या संचालक मंडळाचेर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार गटान परतून बाजी मारली. बागायतदार संस्थेच्या ह्या वेंचणुकेत आतां मेरेन सावयकार गटाचो वर्चस्व आसा. वट्ट 19 जाग्यां खातीरची ही वेंचणूक जाहीर केल्ली. तातूंत 2 बायलां सयत 7 उमेदवारांची बिनविरोध निवड जाली. ही निवड 2029 मेरेन आसतली. रशिया युक्रेन शांततेच्या मार्गान तोडगो काडपाक जाय. ह्या बाबतीत भारत देश सर्वतोपरी मदत करपाक तयार आसा अशी गवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रशियेचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांकां दिली. ब्रिक्स संमेलनात सहभागी जावपा खातीर आयिल्ल्या प्रधानमंत्र्यांनी पुतीन हांचे वांगडा द्विपक्षीय मुद्द्यांचेर चर्चा केली.
दिवचलच्या वाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपास रस्त्या कुशीकचे कोसळिल्ले पालसण काडपाची आनी धडा खातरपाचें काम सध्या बंद आसा। देखून बायपास रस्त्याची एके वटेनची लेन येरादारी खातीर अजूनय बंदूच आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे काम करपा कडेन संबंदीत कंत्राटदारान आडनदर केल्या। फाटल्या 27 जूनाक हे पालसण कोसळिल्ले। रशिया कझार हांगा ब्रिक्स शिखर परिशदेचे आयोजन केल्ले। ह्या परिशदेक भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशाक शांतिकायेचो संदेश दिलो। संवाद आनी लोकशाहीचे आमी समर्थक आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री मोदीन म्हणले। ब्रिक्स कुटुंबाच्या रूपान आमी पयले फावट आमी मेळटात म्हणून प्रधानमंत्री मोदीन खोशी उक्तायली। तशेंच ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदीन रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन हांचे उपकार मानले। मांद्रे उदरगत संस्था आनी गोवा राज्य सहकारी बँक हांच्या जोड पालवान पेडण्या शेतकऱ्यांचो मेळावो आयोजीत केल्लो। ह्या वेळार मांद्रेचे आमदार जी तारुलकार मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। तशेंच बँक चेअरमॅन उल्हास फळदेसाय लेगीत हाजीर आशिल्ले। शेतकऱ्यांक मेळपी येवजण्यां विशीं आमदार जीतान उलोवप केलें। दिवाळे खातीर कांय दिसूच उरिल्ले आसात। ह्याच फाटभुंयेर केशव सेवा साधना शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी खासा दिवाळे खातीर आकाश दिवे तशेंच पणट्यो तयार केल्यात। हे करतना भुरगीं एकदम गुल्ल जाली दिसून येतात। तेच बरोबर ह्या विद्यार्थ्यांची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल दिसून येता। ताळगांव दुर्गावाडी विठ्ठल मंदिराचो 54वो वर्धापन सुवाळो थळाव्यांनी व्हडा दबाज्यान मनयलो। सकाळी धर्मीक विधी जाले उपरांत महाप्रसाद लाभ भाविकांनी घेतलो। वर्स पद्धती प्रमाण सांजे विठोबाच्या उत्सव मुर्तेक पालखेत बसोवन पालखी उत्सव सुरू जालो। तकलेक फेटे आनी नववारी साडयो न्हेसून विठ्ठल नामाचो जयघोष करीत ताळगांव दुर्गावाडीच्या थळाव्या बायलांनी एकठांय येवन पालखे मुखार दिंडी काढली।